येता वासायलो सोडवोना निर्गेयान बेसोडान सोडवोना येवचो जालो तुमची कोण काडटलो तुमचो बारू बारतलो हो पळे तो येता वासायलो सोडवोना हो पळे तो येता वासायलो सोडवोना. मुखाच्या बाबूनी सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन आनी आशिर्वादान बोललो दीस आवडेता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावां भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय देव आमकां भेटूंक येता तयार जावया. हो सेवाधर्म आमकां सदांच तयारेन रावूंक उलो मारता. कित्याक आमी चिंतूंक ना त्या घोडितांनी आनी सुवातांचेर देव आमकां भेटता. देवाक मेळूंक तयारी गरजेची. ती म्हळ्यार जिविताची नवसरणी आनी सगल्या मनान काळजान मेळोवचो आवडो. ह्या मिसांत भाग घेतना ताका येवकार दिवंक आनी ताका वळखून घेवंक आनी ताचें राज बांदूंक आमकां कृपा मागुया. मुखाच्या भावा भयणीनो, देव आमकां भेटूंक येता. आमी तयार जावया. कितली व्हड खुशालकायची खबर आमकां. देव आमकां भेटूंक येता. आयची राती जेजूच्या जल्माची परब खुशालकायेन दोबाज्यान आमी सोबरमतल्यो आनी सोडवोडाराक आमचे मदें घेतल्यो. ताची जल्माची परबेक काळ समानाची तयारी आमी करूंक दोनया देवाचीच कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आम्हा समेस्तांच्या जिवितान फळ अदीक जावचे खातीर आमच्या पातकाची आमी दूख दवरुया. मनीस असोकतायेक लागून सोबार फावटी आमी चुकल्या, आमी वायट आदारला. कुडी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमच्या काळ समानाची तयार करूंक ना. सगली आमची असोकताय वळखून घेवन दोनया देवाची काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकींक सोरपुतविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींतू मोसो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांची दोन तोळां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. ह्या पासोत घेवन सुद्दां साकवार मुरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींतू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुतविदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. ओगेपणान आमची गोरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. आयचे सचोलमसाचो उगडास करतल्या बाबणा पासत मागुया. आनी हांवूय खेरीत भशेन मागता म्हज्या भावा पासत तोमास सिमोयस
आपलो जल्माचो दीस सोबरमता तशेंच हेर भाव भयणां पासो ती मागुया. पिडेंत आसलेल्यांक पिकोवणी आनी बरी भलायकी मागुया. कुटुंबांनी भुरग्या बाळाची देणे आशिल्ल्या कुटुंबा पासत मागुया. आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. आमचे गोंयचे सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शाबेराची मजतीन आमच्या कुटुंबान शांती सवस्काय आमच्या कुटुंबाक बरेपण मागुया. सोमया जेजू वेगी वेगळी काळाव करी नाका. तुजी दोयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसा. आमचे मदीं येवन तुजे बुजवणेन आमचे काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता निरास वट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घोरात जिवंक लागलोलो. ताच्या भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयल्ल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आगपेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें नांवरूप हांव तुका दितलो. म्हजे इस्रायल पोरचेक हांव एक देस दितलो आनी त्याच देसान हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पर कळीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजे तावन एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणें वस्तली आनी तुजें शिवासन सासनाक गोट उरतलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांव करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक तुवें सोपूत दिला. तुजे संस्ती सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारणाचें कडब. सदांकाल ताका म्हजें भलेंपण दाखयतलो
आनी केल्लो करार गोड तोपतलो. स्वभाव तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वखाणटलो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. फातेवेले ओरून तूं सासणीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सुर्या, काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयला तुका सोम्या. जुवावाचो बापूय जाकरियास पवित्र आत्म्यान भरून अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले बुरजेक ताणी भेट दिली. तिका सोडोवंक तो आयलो. आमच्या दुस्मनाच्या आनी आमचे दुयेस दवरतल्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवन प्रवाद्यांचे तोंडी मागात हांव ताणें बासायलोले. आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणी आनी ताचे फुड्यान पवित्र आनी सगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सुपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या गोरण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एक बळवून तारुकाक उपसयलो. अशें ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोवरत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचे बोगसणी जाता तारुणाची वळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय. आमचे दोयाळ मोयाळ मायाळ देवाच्या काळजाची देणी ही आमचे वयर स्वर्ग्यावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखान आनी मनाचे सावळेन जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमच्या पावलांक शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवाधर्माचो विशय देव आमकां भेटूंक येता तयार जावया. दुबाबेरेच आयज आमी हे तयारेच्या तेंगशेर आमी आसा. निमण्या दिसा आसा. आयचे रातीक आमी व्हडा दोबाच्यान आनी कुशालकायेन जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमतल्या. वेगवेगळे तरेची तयारी आमी केल्या आसतली. सगळे कडेन उजवाड, डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. ही जाली सगली भायली तयारी जेजूच्या जल्माचे परबेक. एके तरेन म्हणटलो आसलो आमी जर तर दर्यान पळण करतले एक व्हडें घेवन वचना जाल्यार तें व्हडें फुडें वेतलें जाल्यार ताका आमी वलो जर एकेच वाटेन मारलो जाल्यार व्हडें थंयच घुंवतलें. जर तर आमी केन्ना पळयत जाल्यार वलें दुसरे वाटेन मारलें जाल्यार उरलें जाल्यार व्हडें फुडें वेता. दोनी वाटेन वलो मारची गरज आसा, तेन्नाच की व्हडें फुडें वेतलें. भायली तयारी घोडेक जेजूच्या जल्माची परबेक आमी केल्या आसतली. डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस गिफ्ट सगळें हाडलां आसतलें. दुसरी तयारी म्हटल्यार दुसरो वलो मारूंक जावं म्हटल्यार ती ओत्मीक तयारी जेजूच्या जल्माचे परबेक. तेन्नाच की आमच्या क्रिस्ती जिविताचें व्हडें फुडें वेतलें. नाजाल्यार एकेच वर्षीची तयारी आमची जाल्या जाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताचें व्हडें थंयच घुंवत रावतलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोनी तयाऱ्यो म्हत्वाच्यो जेजूच्या जल्माचे परबेक. भायले तयारी बरोबर भायलो जोगजोग केला तेच बरोबर
काळजाचो जोग आनी उत्मीक तयारी म्हत्वाची. आनी हेच दिशेन आयची वाचपाय नियाळ करूंक आमकां आदार दितात. आयचे वाचप खरी भाशेन दावीद राजा देवाक एक मंदीर बांदूंक सोदता. ही ताची अपेक्षा पळोवन देवूच म्हणटा, म्हाका खोशी आसा, हांव एक देव मंदीर बांदतलो आनी आपूण तुमचे थंय सदां काळ जियेतलो म्हणून खरी भाशेन देवूच एक अपेक्षा दावीद राजा करता आनी देव आपली भेट करता. मोगेच्या बाबुडीनो, आयच्या स्तोत्रान आकांताच्या वेळार देवाक जेन्ना आमी उलो मारता देव आमच्या आदाराक पावता. हो तो बोरवासो आमचो दुबावरी देव आमकां खरेंच पावता ही अपेक्षा आनी एक उत्तेजन खरी भाशेन आयच्या स्तोत्रान आमकां फावो जाता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जाकारियास जुवांचो बापूय जुवा बावतिस्ताचो बापूय देवाची वाखाणणी करता, देवाचे उपकार आठयता, कित्याक देवान केल्ल्या सोर बरेपणा पासून. कित्याक जाणटे पिरायेर भुरग्या बाळाचे देणे तांकां फावो जाले आनी जेन्ना ताची सुनोत करची आसली, जुवा बावतिस्तांक नांव घालचें आसलें आनी त्याच वेळार जाकारियासाची जीब सुटली. जो मोनो आसतलो ताची जीब सुटली आनी देवाची वाखाणी करून लोक म्हणटालो आनी लोक उदकारतलो. हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी कितें भाशेन आयच्या वाखाणणेच्या गितान कितें भाशेन जाकारियास देवाची वाखाणणी करता, कित्याक हो भुरगो कितेंच भाशेन सोडवणदाराची वाट तयार करूंक देवान धाडलेलो एक हातयार जालो. ह्या पासत सोडवण दुनिया देवाची वाखाणणी करून हे वाखाणण्याचे गीत जाकारियास देवाक अर्पिता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुरवेक म्हणटालो तयारी आमी जायती केलेली आसा. कितें भाशेन ओत्मीक तयारी करचेची आनी हेच मनान धरून कसली तयारी आमी करूंक जाय हे तीन कितें भाशेन संदेशांतल्यान आयज आमचो संदेश आयज आमच्या जिविताक घेवया. लेट अस डेकोरेट. दुबावेरेन घरा लागीं जायतें डेकोरेशन घोडी घातलां आसतलें, घरा भायर जायतें डेकोरेशन घातलां आसतलें. ही भायलें डेकोरेशन जालें. आयज भितरलें डेकोरेशन घालुया ओत्मीक जिविताचें. जेजूची तत्वां मुल्यां आमच्या जिवितान घेवन आमचें ओत्मीक जिवीत डेकोरेट करुया. आमचें ओत्मीक जिवीत आमी नेटोवया, आमचें क्रिस्ती जिवीत नेटोवया. भायल्यान डेकोरेशन घातलां तशेंच ओत्मीक जिवीत आमचें नेटोवंक आमी वावरुया. हो पयलो संदेश आयज आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या यात्रेन जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता आसतना. लेट्स पुट लायट्स. घोडी घर उजवाडीत केला, जायत्यो लायटी घातलेल्यो आसात, वेगवेगळे तरेच्यो लायटी घातलेल्यो आसात आनी घर उजवाडीत आमचें केलेलें आसा. घोडेक आमच्यो वाट्यो उजवाडीत आमी केलेल्यो आसात. जेजूच्या जल्मान कितें भाशेन आख्ख्या काळुकी संवसाराक उजवाड हाडलो. जेजूची परब, जेजूच्या जल्माची परब जावन आसा उजवाडाची परब. जेजून हाडलेलो उजवाड घेवन आमचें जिवीत, आमचो कुटुंब, आमचो समाज उजवाडीत करुया. जशे परी भायर लायटी घालून उजवाडीत केल्लो आसा, जेजून हाडलो खरो उजवाड घेवन आमचें खासगी जिवीत, आमचो कुटुंब आनी आख्खो समाज उजवाडीत करूंक आमी वावरुया. हो दुसरो संदेश आयज आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या यात्रेन जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता आसतना. आनी तिसरे सुवातेर लेट्स डिस्ट्रिब्यूट स्वीट्स. दुबावरेन जायतो कुसवार आमी घरान केलेलो आसा. नेवऱ्यो, कोरमाल ह्यो जायत्यो वस्तू केलेल्यो आसात आनी कुसवार कसो आमचे संवय प्रमाणे आमी एकामेकाक ह्यो वस्तू दिता. ह्या वस्तू बरोबर आमचो मोग आनी आमच्यो मोगाच्यो करणयो दुसऱ्यांक दिवया. स्वीट वस्तू आमी दुसऱ्यांक दिता तशें दुसऱ्यांचें जिवीत गोड करूंक आमी वावरुया आमच्या मोगाच्या कोरण्या वरवीं. बरी दानां, बरे गिफ्ट दुसऱ्यांक दितात तेच भाशेन जेजून दिल्लो मोग मोयपास आख्ख्या संवसाराक जेजून दिलो तसलो मोग मोयपास दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया मोगाच्या कोरण्या वरवीं. हेंच करूंक कितें भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान वावुरलो. ह्याच भाग्यवंताची देख घेवन ताचीच मजत मागूंक हे पवित्र जाग्यार आमी हाजीर जाल्लेले आसा. ह्या भाग्यवंतानूय दुसऱ्यांचें जिवीत जेजूच्या तत्वांनी नेटयलें. कितें भाशेन जेजून दिलोलो उजवाड आख्ख्या संवसाराक फाकोवंक वावुरलो. कितें भाशेन आमच्या गोंयच्या शारान फाकोवंक वावुरलो आनी जेजूच्या मोगाच्या कोरण्यांनी दुसऱ्यांचें जिवीत गोड करूंक वावुरलो. ह्याच भाग्यवंताची देख घेवन आमचें जिवीत ताच्या पावलांनी घालून आमी भाग्यवन मनीस जावंक दुनिया देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां सगल्यांक मागुया.
आमी सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार दोनया देवाचीच कृपा आनी बळ मागुया. आमचे ओत्मीक जिविताची ओदीक उर्बेन तयारी करूं आनी कांय आमच्यो गोरसो बाबार्थान बापाक उबारुया. पवित्र सोबे पासत आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हणटूच ताच्या आसन्यांक सदांच उक्ती रावूंक आनी ताचे परगोटणार जावंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकी फुडारी पासत देवाच्या जानवाचेर पातयेवन आपले निर्णय घेवंक आनी ह्या समजान वावरूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. गोरजेक सापडलेल्या पासत तांच्या कोश्त्यांनी देव सदांच हाजीर आसा ह्या जाणविकायांतल्यान तांकां गोठाय मेळूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बावरत्या पासत आमी सगल्या वेळार आनी सगळे सुवातेर देवाक भेटूंक आनी ताका परगोटूंक तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गीचे मोगाळ बापा, तुजेर विस्वासान बाबार दवरून ह्यो आमच्यो गोरसो तुका आमी उबारल्यात. तुवें आमची मागणी आयकून घे आनी मागलेले उपकार तुज्याच आदारान आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या उण्यान, कितें घालताय ते काशीत, याज्ञिक बाबाच्या हातांत कितें वेदीर दवरताय. कितें घालताय त्या उण्यान, कितें घालताय ते काशीत, याज्ञिक बाबाच्या हातांत कितें वेदीर दवरताय. म्हजो आत्मा आनी कूड, म्हजें काळीज आनी मन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मा आनी कूड, म्हजें काळीज आनी मन, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबुडीन मोच्यान तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. कोनवाले बापा, आमी तुका ओपून दिता ते दाना मोयपासान मानून घे आनी पळयत आत्मे उद्देशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलेल्या वरवीं आमचे पातकां धुवन वचूं आनी आयची राती आमचे मदीं येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळचांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बोयोशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारां सासनाचे देवा, सोर कडेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरा वर्ते मोगान आंकवार मयेन ताका सांबाळलो. जो आमान ताची वाट तयार केल्यान तो पावतोच ताची वळख दिली.
आपले जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सोर दलबारा सांगाती तुजी मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazzo sorves por tu Sorgani soksar bolla tuja voi bovan Utsorgi soy sol Sorves orace navi eta takasol Utsorgi soy sol बापा खरोस्त पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखत. आपली कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोची. तेसपुरीचे वणसातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यांतीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja Tuja kursa ani punoजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोय दिसोवया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शेवर आसण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ह्या वेळार जेजून शिकयली सोबीत मागणी बाबार्थान बापाक उबारता आसतना सोमया जेजूची जल्माची परबेक
उत्मीक तोयरी उडी उर्बेन आनी मोगान आमी करूंक दोनिया देवाचीच कृपा आनी बोळ आमकां सोगल्याक मागो सोगली बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशनो त्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेत आनी रास वट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोवी आसूं. एकामेका मोगान आनी हास्या तोंडान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ई देवाची शेली ओस्तो मोगाच जेजू आपले कुरपेन घोटायन आमकां सोगल्यांक भरता. येताच्या मोगाच्या जेवणाक आपल्यात ती सोगली आमी सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेवन आनी मोगाळ बापा, तुजे अप्रूप श्रेश्ठ देण्यांनी आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जोल्म आयची राती संभरंभूंक तुज्या येण्याच्या अंतरेकांनी याचाचे दर एका कोन्यांक करूंक आनी दर एक गोडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तूं हाडूंक येता ती सर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवान. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री आग्नेल सिमोयस सहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगळ्या आमच्या याज्ञीक बाबांक तशेंच आमच्या गायन पंगडाक आमचे खेरीत दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्रेज भाशेन. मोगाळ बाबा भयणानो चोतराय दवरची. आज फाल्यां डिसेंबराचे 26 आनी 27 फकत व्हील चेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण आमचो उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आज रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून
12 वरांचेर नातालाचे दोबाजीक मीस आमी समरमतले. आमचे आर्चबिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. फाल्यां नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसाचो वेळ हे दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. There will be a special mass in Hindi at 12:15 p.m. चोतराय दवरची आज सांजे आदेसाक तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना. डिसेंबराचे 26 थावन कुमसारां आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. किरीत देवाची आशिर्वाद पवित्र सभा दिता ती घेवंक तयार जावया. दर एका मागणे उपरांत आमेन असो आमचो जबाब जावन दी. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदीं आयलो म्हूण तुमी स्वत मानतात आनी नवें येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताचे येण्याच्या पोरसोळान सोर पदवीदार आनी काकलुसा देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान तीर बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस आनी सुळसुळीत करूं. आमचो सोडूनदार मनशां सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान बोल्ल्यात. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवूं. सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं. वचून या जेजूचे जल्माचे परबेक व्हडा खुशालकायेन तयार करूंक क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या बसत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच बसत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान हे बेडार आपणाक जाय ते मागची. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पसत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वखणटा. आमेन. तुझे कोडू गोया शारा तुझे सुचा सोयनिका सदां सोय